नमस्कारू. श्रीमती लक्ष्मी आणि श्री वी नंदगोपाल शणै लाईव्ह स्ट्रीम स्टुडिओ विश्व कोंकणी केंद्र शक्तिनगर मंगळूर हांगा चलतश्च आमगेले युवा साधक सरणींतुला दोन्ही कार्यक्रमाक हांव तुम पुरा जनाक स्वागत करता. हांव मालविका कामत आणि आज आमगेलोटो आजच्या युवा साधक श्री लक्ष्मण कामत शेवगूर आणि श्रीमती शांता कामत शेवगूर हांगेल मालगड पूतू शरद कामत शेवगूर. नमस्कार. नमस्कार शरद, वेलकम टू द शो. थँक यू सो मच. कशी आहेस तू आजी? म्हाका बदल सांगता जाल्यार ते मस्त पुरो जाला कसाला म्हणून सांगता बट फर्स्ट कसं म्हळ्यार आजी म्हाका एक आपयलेला विश्व कोंकणी केंद्र आसो म्हाका पयरी नंदगोपाल मामान एक निमगेला एक येवनू तुगेले एक आज ताई तुगेले एक लाईफ एक्सपिरियन्स एक कसं आसा पुराय एक आत्ता कोण हायस्कूला शिकता आसा पळय आमगेल कम्युनिटी आसो आमचे गेल कोण चेडू आसाची तांकां एक प्रोत्साह दिवचे खातीर तुगेले कसं कसं आज ताई तूं केला लायफांत एक येवनू उरलय म्हणून हांव एक युवा साधक म्हणून सांगचे तितलें कसलें ना बट कसं कसं मेगेल एक इंजिनियरींग आसो MBA आसो आतां कामार आसा ताजोट मेगेल हॉबीज ताजे विशय पुरो आज एक उलोवचे खातीर आयला हांव हांगा. आनी इंटरव्यू करूंक मालविकाची म्हणून कळ्ळें तरी म्हाका कसलें नांव म्हणूंक जायना आनी कसला पुरो जाला म्हणून सूर केला म्हळ्यार जस्ट आतां पयलीं लॉंग विकेंड म्हणून आयला क्रिसमस आशिल्ला शेनवार आयतार आशिल्ला तशी हांव 2 ट्रेक कंप्लीट करून आयलो. एक कुमारा पर्वता वचून 2 दीस ट्रेकिंग केल्लें ताजे हांव न्हू काल सकाळींतल्याची मुळ्ळय्यनगिरी वीच इज म्हळ्यार आमगेले सगळे कर्नाटकाचे टॉप मोस्ट पॉयंट तशी थंय ते वचून दोनी मस्त एक ब्रेक आयजल म्हाका कामातून तापुरे कोर न्हू आज काल सांजे पावयल मात्र बट ताज जाल्ला री एवरीथिंग इज गुड आरामेर चलतास पुरे. एक वर्स फुल लॉकडाऊन आशिल्लें म्हणून एक वर्साच ट्रेकिंग कोटा पुरा 2 दिसांत कैद केलें दिसता. हय तितलें मात्र न्हय ह्या वर्सिडी लॉकडाऊन आशिल्ला री मस्त भोंवील आसा हांव. हय सांगता सांगता पुरो उरलें ताजे विशय. ओके आता इंटरव्यू सुरू करूया आमी. येस येस या. फर्स्ट स्टार्टिंगाक तुगेला स्कूल एज्युकेशन प्रायमरी आणि हायस्कूल एज्युकेशना विशीं आमकां ಸ್ವಲ್ಪ सांग. खंय तूं केला स्कूल एज्युकेशन? वय स्कूल सांगता जाल्यार आमगेले एक GSB कम्युनिटीचे आशिल्ले एक केंद्र उरवा स्कुलांत हांव सान लागून LKG थंय तुकून सुरू केल्लें. थंय आमकां कशी म्हळ्यार ओवरऑल एक डेव्हलपमेंट म्हळ्यार एक केंद्र उरवांत एक आशिल्लें म्हूण सांगीत. सान लागून आमगेले पुरे टिचर्स आसोची एक एकेडमिक फोकस कितलो आसा की तितलेची आमकां एक्स्ट्रा करिक्युलर सम पुश आशिल्ला. आमगेला तेन्ना एक हेडमिस्ट्रेस आशिल्ली राधा प्रभू म्हणून सादारण मंगळुरान आतील स्कूल आशिल्ले खंयची पुरे स्कूल आसा पुरे कडेन आमकां पेटोवन जाल्यार तितले कॉम्पिटिशन तेन्ना आमगेले प्रतिभा कारंजी असो तसले मस्त संस्थे आशिल्ले कॉम्पिटिशन करूंक. सो तातूंत भगवद्गीते काही भावगीते मागीर क्विज कॉम्पिटिशन चेस ह्या पुरे एक सान लागून पार्टिसिपेट केलेलें आसा. तशें जाता जाताची कब्जन बुलबुल म्हूण आशिल्लें आमगेले स्कुलांत वीच इज NCCचे एक NCC आसल्या वरीची एक सानो युनिट इंग्लंडाचे ता केल्ला. ता पुरे करता करताची हायस्कूल सादारण पावतना NCC जॉइन जाला हांव. सो ता एक टर्निंग पॉयंट म्हणून येता लायफांत तितले ता एक नमूने एक सेफ एनवायरमेंट आमगेले एक घर जालें आमगेले एक एटमॉस्फियर तशी आशिल्ला. NCC जॉइन जातना आमकां एक मुडबिद्रे कॅम्प एक आळवास तांगेले थंय कॅम्प वतना एक 500 जनां एकची स्कुला कशी मिंगल जावं तांगेलो टू थंय लिमिटेड रिसोर्स आसतना कशी वांचच्या ता पुरे एक शिकिल्ला मस्त हेल्प जाला तेन्ना. सो ह्या म्हगेले स्कुलिंगाचे टायमार लायक एकेडमिक सोन कसं केल्लें म्हणून हाजे ओटूची आनी एक मेन एक मेगेले एक ओवरऑल डेव्हलपमेंटाक एक हेल्प जालें म्हळ्यार RX लायफ म्हणून गायत्री भट आनी वंदना नायक तांणी एक सूर केल्लें एक हें सूर जाल्यार जिम्मू म्हणून बट ताजे ओट्टू तांणी मस्त पुरे विशय केलेलो आसा. इवन गिरी माम असो तांणी पुरे मेळून आमगेले सायकल रॅली मागीर ताजे ओट्टू आमकां एवरी समर हॉलिडेजा वेळार एक 10-20 दिसाचे कॅम्प ताजे ओट्टू ट्रेकिंग ह्या पुरो आशिल्ले भितर मस्त एक एक्सपोजर मेळ्ळें म्हळ्यार त्याच टायमार. चडते आतां आमी कसो ऑब्जर्व करता तसो म्हळ्यार एक मंगळूर एक बँगलोर आसले गांवांत पूरे स्मॉल फॅमिली सिस्टम जाला. ओटे घरा एक 4 जण चेडू
मागीर तुक चड एक कनेक्ट अशें म्हळ्यार एक तुगेले फर्स्ट कजिन्स मात्र बट ह्या RX लायफ एक आशिल्ली मितन म्हाका एक मंगळूरच्या एक 50-60 आमचे गेलेले एक लायक गुर्तु पुरे जावन आमी आमचे गेले मात्र म्हण न्ही मस्त जन आसा आमगेले RX लायफ एक ऑर्गनायझेशना भितरी आजिकय आमी क्लोज फ्रेंड्स जावन आसाची अँड मेगेल भितर एक कसं इंटरेस्ट आसा म्हणून एक भायर काडलें म्हळ्यार एक RX थ्रूची सो वय स्कुलिंगा विषय म्हळ्यार शिकवण सोडून बाकी पुरे सांगले तू तू शिकताशील की स्कुलान तू हँड्स केलें स्कुलान सो ह्या मात्र न्ही मेल एकेडमिक फोकस लायक एकेडमिक्स वॉज ऑलवेज फर्स्ट सान लागून मॅथ्स म्हळ्यार म्हाका भारी प्रीती मॅथ्स एक प्रीती जावच्या कारण मेल आनूची अन्नाक मस्त इश्ट सो अन्नान म्हाका डेली रात्री कसली शिकोच की हांव एक 6th 7th आसतना म्हाका 10th टॉपिक्स शिकोवचे ता पुरे करताशिल्लो हांव ताज्या मितन एक मॅथ्सा टुवर्ड्स एक चड मोग आशिल्लो म्हाका तान तो ऑलवेज 100 तशेंच तशिल्लें एकेडमिक्स सादारण 5th 6th प्रायमरी आरामेर जाल्लें मागीर एक 7th 8th म्हणटना एक सूर जातलें एक मागीर कसं करता लायफान तूं व्हड जाता एक कसं जावका तशें म्हण पळय ऑप्शन अशी पळयत आसतना एक CA जावया म्हण एक मन आशिल्लें म्हळ्यार मेल हांव CA जावन बट CA जाता तरी आतां प्रॅक्टीस करना आमगेले बिझनेस पळोवन घेता तसं बट आन एक इन्स्पिरेशन आशिल्लो लायक CA कर येता म्हाका अन्नाल फ्रेंड्स आहा पुरे पळोवन बट एक सादारण 8th 9th म्हणटना पुरे ताची सायन्स असो मॅथ्स असो स्कुलाक कितलें आशिल्लें तितलें एक्सपोजर आशिल्लें सादारण एक 10th म्हणटना हांव एक ट्युशना जॉयन जालें सायन्स म्हूण तेन्ना फर्स्ट म्हाका एक सायन्स रूच येयलें तेन्नाच म्हण येता तेन्ना नमिता मिस म्हूण एकली टीचर आशिल्ली तिगेल मितन लायक सायन्स अर्थ कोन्न घेवत तितलें ते बायहार्ट कसं की करताशिल्लो हांव बट एक सायन्स म्हूण एक अर्थ कोन्न घेवन शिकिल्लें एक सादारण तेन्ना तुकून हांगा एक लायक उदाहरण लायक लायफान पुरे आमी कंट्रोल करूं जायना मस्त तुका एक्सटर्नल फोर्सेस पुराय कशें जाता म्हण सांगू जायना सो हांगा एक बटरफ्लाय एफेक्ट म्हूण एक विशय सांगता 10th आसतना एक लायन्स क्लबांनी येवन आमगेल्या स्कुलान तशी एक एग्जाम कंडक्ट केल्लो त्या दीस एग्जाम कंडक्ट केल्लो पुरो जाणांक लास्ट मिनीट कसलें ना क्लास येवन पुरो जाणां एक पेपर दिल्लो बरेयाची म्हूण तातूंत तूं केलो अशी मॅथ्स क्वेश्चन जनरल एप्टिट्यूड ता पुरो आशिल्लो त्या एग्जामान तूं लायक हांव स्कूल टॉपर जाल्लो ताज्यात तरी तांणी फेलिसिटेशनाक म्हणून आपयलां आमकां पुरो जाणांक थंय वचून कळ्ळें तरी अशी प्रायज पुरो दिल्लो बट ता मेन उद्देश आशिल्लो तांगेलो करूंक CFAL म्हण एक कोचिंग सेंटर हांगा ओपन जाल्ला म्हूण सांगचे खातीर सो थंय आमकां आपोवन तांणी तेन्ना पुरो फर्स्ट कळ्ळें बस की एक JEE म्हूण एक एग्जाम आसा मागीर ह्या पुरे तेन्ना फर्स्ट इंट्रोडक्शन जाल्लो मात्र कितले क्लास आशिल्लो तुवें ह्या पुराय 10th मागीर एकेडमिक्सांत विंगड विशय पुराय सांगता जाल्यार एक मेन हायलायट कसो म्हळ्यार 8th स्टँडर्ड आसतना हांव एक NTSC म्हूण एक एग्जाम बरयलेलो आसा नॅशनल टॅलंट स्कॉलर सर्च सो ह्या गव्हर्मेंट ऑफ इंडिया तांणी MHRD तांणी करचें एवरी इयर तांणी टॉप 1000 स्टुडंट्स सगळे कंट्रींत सोदूच खातीर तांणी एग्जाम हें करता 8th स्टँडर्डान तुजी आतां मोस्टली आतां 10th स्टँडर्डाक दवरला सो 1000 जाणां तांणी टॉप 1000 जाणांक स्कॉलरशीप दिवचे खातीर हें एग्जाम करचें अँड हातूंत हिस्ट्री आसो जियोग्राफी पुरो सोशल सायन्स सब्जेक्ट्स मॅथ्स सब्जेक्ट सो इतले विशय शिकून थोरो आसता पुरे चेडवान म्हाका खंय हेल्प जालें म्हळ्यार हें हांव फर्स्ट स्टेट लेवल एग्जामाक हांगा कोचिंग घेतिल्लें ज्योतींत एक माईस म्हूण आसा सो थंय वचून NTSC स्टेट लेवल एग्जामाक कोचिंग घेतला सिलेक्ट जाता तरी आमी आमकां सेकंड राउंडाक खंय जो लायक कोचिंग वचका मंगळूरान तेन्ना पळय तितल्या अवेरनेस नाशिल्लें एग्जामाचें सो खंय वचचें म्हण पळय पळयतना हासनाचें एक विवेका ब्युरो म्हूण एक विशय कळ्ळे ते एक आसता म्हणून तशें थंय कशें आशिल्लें म्हळ्यार 20 days ऑन तांगेलें ते एक रेसिडेन्शियल कॅम्पसान तूं राबून इंटेन्स कोचिंग म्हळ्यार सकाळ आमकां 5 घंटा जागोवन सकाळ 5 तुकून 7 तुची बसून वचुका मागीर 8 घंटा क्लास सुरू जाल्यार संजे सहताय तापरे जावन ಒಟ್ಟು तागेले एक सण कॅम्प आसा तितून भायर इसवणा तो बट असो ते कष्ट पाव्या म्हणून साधारण आमगेले 8th स्टँडर्ड रजेरी येवची समर हॉलिडेज सो रज आसल्यार योड ना म्हणून हासना पुरे वचून 20 दीस हांव थंय आशिल्लो
ता मागीर लायक फर्स्ट एक्सपोजर टू आउटसाइड मंगळूर लायक तितले ताई कशें आशिल्लें म्हळ्यार हांव मंगळूरा कॅनरा उरवा जाल्ले म्हगेले एक फ्रेंड्स इतले आशिल्ले लायक माय कॉम्पिटिशन वॉज विदीन ह्यांची जन सो स्टेट सिलेबस अशी तशी म्हणून थंय वताना एक फर्स्ट कळलं CBSE म्हणून एक कसकी आसा खंय तांगेल टेक्स्ट बुक पुरो पळोवन तेन्ना खुशी जाल्यार म्हाका उडूक आसा सो हांगा लायक ड्रॉइंग्स आसा मस्त इलस्ट्रेटिव्ह मस्त कलर्स अशी तशी आमगेल स्टेट सिलेबस तितले म्हळ्यार CBSE कशें म्हळ्यार मस्त इन डेप्थ वता तांगेल टेक्स्ट बुक्स पुरे सो ता पुरे पळोवन तेन्ना बेंगळूरचे चेडूं मागीर आमगेल कैगा पावर प्लांट कारवारा लग्गी सो ता एक विंगड ब्रीड म्हण येता तेंची चेडूं पुरे तेन्नाची तांकां 8th स्टँडर्ड इतलेची बट जाल्यार तांकां गोच हांव 10 वर्स नंतर हांगा काम करतास काय 10 वर्स नंतर म्हाका ह्या करता ता करता मस्त एम्बिशियस चेडूं तांणी तशी ता एक्सपोजर म्हगेल फर्स्ट एक बाहिल वर्ल्डाक एक कनेक्ट म्हण येता इन टर्म्स ऑफ एकेडमिक्स सो सांग सो थ्रू आउट तुका स्कुला आसतना फर्स्ट 5 जनाल मदें तू एकलो आशिल्लो म्हण तुमगेल 5 जनाल मदें तू आशिल्ला वय वय अशीच तुमगेल कसकी आनी कॅम्प आशिल्ल के बुदोन चेडवाल कॅम्प वय ताचे ह्या साधारण 8th NTSC पुरो जाता जाता एंड जातना ह्या इन्फोसिसांनी अप्पा स्कूल आयिल्ली एक पंत सो ताची कॅनरान तशी एडवांटेज पुरो यांची लायक भायर तुल ऑर्गनायझेशन येवन तांकां गोच कॅनरान बुदोन चेडूं आसा ती अशी तशी म्हणून तांणी येवन सोदून व्हरताच आमकां सो इन्फोसिस तांणी येवन स्पार्क एक कॅच देम यंग म्हणून एक प्रोग्राम केल्लो आसा तेन्ना अशीची आमकां एक कसकी कंप्युटरार एक 4 क्वेश्चन पुरो आशिल्ले ता पुरो वच्चे आमकां बरयला सिलेक्ट जाल्लीची हांव आनी आनीक 2 जण आमगेल कॉलेज स्कुलांत तुकून तशी तांणी मंगळूर आनी उडपी तुकून करून मस्त स्कुला वचून अशी एवरी स्कुला तुकून 2 जणां पिक करून हाडलेले हा न्हू आमकां एक 2 वारां म्हणटा इन्फोसिस सांगा कोट्टारा तांगेल ब्रांचान तूं सकाळी 9 गंटे वच्चे सांजे 5 गंटे ताई मस्त तांणी आमकां कंप्युटर एप्लिकेशन्स म्हळ्यार कसले मागीर पूरे जाण आमकां एक कंप्युटरार बसकारा न्हू कसं टूल्स सॉफ्टवेअर्स पुरो दाखयलेले तेन्ना आमकां मात्र थंय वचून तांगेल कॅफेटेरिया पळोवन जिम पळोवचें हें पळोवचें लायक खावचें बिस्केट येत तशिल्ले च्या कापी पुरो हांड दित तशिल्ली ताची खुशी आशिल्ली आमकां तेन्ना त्या पुराय तेन्ना मस्त जनाल गुर्तू जालेले आसा तांणी पुरो आत्ताय फ्रेंड्स म्हगेले कितले म्हळ्यार आतां हासन असो एकय इन्फोसिस कॅम्प थंय मेळ्ळेले चेडूं मागीर लायफान मस्तपण मेळ्ळेच पुरे कडेन हांव मागीर इंजिनियरींग करतना असो MBA करतना पुरो आपास ताचे चेडूं आपास मेळटा तशेंच सो इट्स लायक पुरे बुद्धोन तशें इंडियान तूं ओटो वता तशें ओके सो आतां 10th स्टँडर्डान तूं पब्लीक एग्जाम आमकां वय सो आनम तेदना पूरा एक्स्ट्रा करिक्युलर पूरा साइड दवरी आतां एक शिकवणे फोकस करी फर्स्ट एक 10th एग्जाम पास करी मागीर गम्मत लायफ म्हणटा तुका तशें म्हणला की ना म्हाका इनफॅक्ट मेन सांगता जाल्यार मॅथ्स एग्जामाचे हांव 2011 बॅच 10th स्टँडर्ड वर्ल्ड कप ताचे वर्स जाता आशिल्ले आमगेले इंडियाचे अँड म्हाका आतां एवढं कसं लायक फर्स्ट एग्जाम संस्कृत मेल पब्लीक एग्जाम ताजे फुडले दिसू इंडिया पाकिस्तान सेमीफायनल जाता आशिल्ले मागीर मॅथ्स एग्जाम फुडले दिसू इंडिया फायनल्स सो दोन्ही दीस आमगेल घरा काय एक 25-30 जण येवन आमी ओटू बसून क्रिकेट पळयलेले सो एग्जाम म्हळ्यार म्हगे लायफान आतां एकेडमिक्स आयिल्ले सतना लायक विंगड पुरे सोण हांव एकेडमिक्स म्हूण करिनी इट वॉज ऑलवेज हँड इन हँड सो लायफान पुरे जाय तशें म्हणून 10th आसतनाचे हांव सान लागून हांव मस्त एक्स्ट्रा करिक्युलर पुरो केल्लेलो आसा संगीत असो मदें येदे कराटे म्हूण पुरो वता आशिल्लो बट 10th हांव ड्रॉइंग क्लास पुरो कंटिन्यू केला ट्युशन नासल्यारी ड्रॉइंग पुरे कंटिन्यू करून 10th तशें कसले हांव विंगड म्हूण पळयन एक जागो जाल्यार आनी एक राबोवचें पुरो करनी लायफांत तशें सो आतां 10th जातरी तुका कॉलेजान तूं खंयची कॉम्बिनेशन घेवका तूं कॉमर्स ना सायन्स घेवया म्हूण तुका मन ऑलरेडी जालेलें बट नेक्स्ट खंयची कॉम्बिनेशन घेवका म्हूण तूं कशें डिसायड केलें ओके बाय मेन तवळ सांगला वरी ता एक सायन्स बोर्डा वचून सुरू जालेलें एक 10th म्हणत ताजे ओटूची लायन्साचे एग्जाम पुरो जाल्ले CFA जॉइन जावचें म्हूण पुरो कळ्ळें जे विशय आयडिया जाल्ले सो सायन्स घेवया म्हूण जाल्लें सायन्स येत तरी तांतूय मस्त स्ट्रीम्स आशिल्ले बायोलॉजी घेवची की कंप्युटर सायन्स स्टार्ट्स म्हगेल सुरू सांगलो लायक मॅथ्स म्हगेल मस्त स्ट्रॉंग पॉयंट आशिल्ले भितर आनी स्टार्ट्स म्हाका खुशी जावची आशिल्ले लायक
प्रोबॅबिलिटी अर्थ कोण घेवच्या एकय परम्युटेशन कॉम्बिनेशन ताजे वयर मस्त आमकां सान लागून अन्नान मस्त पजल्स बरे दिवचे जाणमे लेक्का येता पुरे सो ता कोण करून स्टार्ट्स घेतला री ता पुरे येदे हेल्प जाता म्हणून स्टार्ट्स चूज केलेला मागीर ताचे तदन कशें आशिल्लें म्हळ्यार मेल शेड्यूल सकाळी इडी कॉलेज जाता आशिल्लें सांजे 3-4 ते कॉलेज जावन मागीर ट्युशन 5 तुकून 8 ते तर जावन मागीर घरा येवन वापस वाजच्यो आशिल्लें इथं म्हळ्यार जेई म्हळ्यार मस्त सुलभ ना तशी साधारण 14 लाख जन बरयता प्रति वर्स तातूंत IIT जाय म्हळ्यार ओट्टेक आसचे 5000 सीट तापुराय जल्म मितन तितलें टफ आशिल्लें मितन सम फोकस दवरका म्हणून वय सो आय थिंक जेई विषय अभयान आमगेला Correct. युवा साधकाच्या फर्स्ट कार्यक्रम अभय नायक हागेले इंटरव्यू आशिल्ला सो तुम्ही ह्यांची चॅनलान ह्यांची अंत मुखार पळयल्यारी मागशी पळयल्यार एक्चुअली तुमकां एक इंटरव्यू मेळटा तांतूं ताणें जेई ताणें कशें प्रिपेअर केलेला असं इम्पॉर्टंट ताजे विशय ताणें ते कवर केला तुम्ही ता पळोवका खंडित खंडित लायक हांव ता पळोवन हांव ताजे विशय आज कसं उरलें ना म्हळ्यार IIT विशय कसले जाय जाल्यार ता व्हिडिओ पळयात तुमी आता सेकंड पियून तू शिकतरी मस्त एग्जाम सेकंड पियू एग्जाम फायनल एग्जाम जातरी मस्त कॉम्पिटेटिव्ह एग्जाम असता करेक्ट सो त्यातनं तू कशी फुड दुखून प्रिपेअर करता आशिल की त्या एग्जामाक आणि खंयची खंयची एग्जाम बरो का म्हणून तू डिसाइड केला सो ह्या पॉइंट ह्याक कशें म्हळ्यार हांव त्या ट्युशन जॉइन जालें पळय CFAL ता इट्स समथींग डिफरंट त्या पॉइंटार लायक तेन्ना आमकां कशें आशिल्लें म्हळ्यार टेक्स्ट बुक काडल्या वाजिल्या एग्जामाक बोर्ड एग्जामाक प्रिपेअर केल्ले आमकां गोच लायक इतले लिमिटेड सिलेबस ह्यांची वाजुका आनी आमकां पाटन हे पुरे गोच लास्ट 10 वर्साचे पेपर काडून पळय नेक्स्ट विचारान तुले क्वेश्चन वापस नवे कसले ना म्हण बट कॉम्पिटेटिव्ह एग्जाम जाता कशें जाता म्हळ्यार एवरी इयर तांणी मस्त प्रोफेसर्स IIT प्रोफेसर्सान बसून आलोचन करून नवे नवे क्वेश्चन्स फ्रेम करून घालचे आनी हाक एक रिस्ट्रिक्टेड सिलेबस म्हण ना तूं टॉपिक्स गोत तसं बट त्या टॉपिका भितर कसले निमगो येत तांणी तशें जालें म्हणटना हाक पुरे टॅकल कशें करता म्हळ्यार यू शूड बी थोरो इन द सब्जेक्ट सो तूं एग्जाम पळोवन शिकची पशी तुगेल ध्येय कसं आसता म्हळ्यार तूं शिकूं का सुरवें एग्जाम पुरे मागीर वेल हें सो तेन्ना आमी आसतना सादारण IIT JEE त्या वर्स मर्ज जालें मात्र JEE मेन आनी JEE एडवान्स म्हणून तांणी केल्लें ताच्या फुडें AIEEE आनी IIT JEE म्हणून विंगड विंगड आशिल्ले 2 पेपर मर्ज केले तांणी लेवल 1 आनी लेवल 2 म्हणून केले सो त्या 2 एग्जाम मर्ज जाल्ले सो एक वाजुका म्हणून जाल्ले मागीर CET आपास सेपरेट वाजुका म्हणून ना तूं IIT कसं शिकता ताजे एक चिके वॉटर डावन वर्जनाची तो आपास एक कशें म्हणचे CA शिकता जाल्यार BCom वापस वाजुका म्हणून ना सो तशें जालें म्हणून IIT प्रिपेअर करता आशिल्लो हांव सादारण हें सुरवेक सुरू केला हांव 10th जाल्ली सत्तना रजेरी म्हाका हांगेल कोचिंग पुरो स्टार्ट जालेलो आसा सो थंय वापस तशीच पुराय लायक कोणाक एक IIT जावका म्हूण आसता लायक कोण व्हेरी एम्बिशियस चेडूं हांगा मंगळूरचे सो तसल जन ओट्ट जालेली वापस लायक तुका एक सब्जेक्ट गोतस म्हणून तो रूम रेग्युलर तुगेले पास 10 जन गोचते ऑलरेडी सो तसल एक कॉम्पिटेटिव्ह एटमॉस्फियर आशिल्ले मितना तुका लायक करका म्हणून एक मोटिवेशन मेळटा तशें जालें सो तसल जागेन तूं एक तुमी ट्राय करूं का लायक आसूं का सो मागीर ताच्या NTSC हासना आसो एक इन्फोसिस असो CFAL त्या कॉम्पिटिशन ड्रोव मी फर्दर मागीर एग्जामा खातीर आपास विंगड विंगड म्हणून प्रिपरेशन ना एक वाजिला जालें तशें सो आता तुका तेन्ना सेकंड PU जातरी म्हाका ह्या सब्जेक्ट शिकू का जेव्हा म्हाका ह्या कॉलेजात जावका म्हणून तू गोल दवन शिकिल की तू म्हाका कशें केलें तू हाव ओके त्या मेगेल गोल नांची नाशिल्लें लायक म्हाका ह्यांची कॉलेज जाय एकय म्हाका ह्यांची सब्जेक्ट शिकता म्हणून इथे म्हळ्यार आतां फर्स्ट मेगेल आतां फर्स्ट PU आनी सेकंड PU आसतना मेन एम कसो जाल्यार लायक त्या एग्जामा बसून एग्जामा लायक मार्क काडटा एग्जामा लायक मार्क काडला लायक रँक येत तरी मागीर बसून चूज करेत तुका कसं जाय म्हणून तूं आशिल्लो पुरे टायम खंयची कॉलेज आतां फिक्स केलो जनाक आसता सान लागून जल्सतना म्हाका इंजिनियर जावका म्हाका कंप्युटर सायन्स घेवका एक म्हाका मायनिंग करका तसं आशिल्लें हांकां लायक म्हाका तशें कसलें क्लॅरिटी नाशिल्ली म्हाका ह्यांची कसलें करता ताची म्हणून सो हांव तें ओपन दवरलें आनी मेन एग्जामा बसून वाजिलें जाता जाताची म्हाका येता की सादारण एक सेकंड BC म्हणटना एंड म्हणटना कळलें लायक हांव सम एफर्ट घाल्यार
IIT म्हाका खंयचे लायक न्यू IITs खंयचे एक अशी मेटलर्जी पुरो मेळटा तशी सो म्हाका तसल्यान मस्त इंटरेस्ट ना आशिल्लो लायक हांव 2 वर्स शिकतनाच म्हाका फिजिक्सांतूय एस्पेशली लायक इलेक्ट्रिसिटी टॉपिक्स ता पुरो येतना लायक इंटरेस्टिंग जाता आशिल्लें अँड मॅथ्स कशी पूड तुकून इश्ट सो ताची केमिस्ट्री खंय आसा बायोलॉजी खंय आसा ता पुरो ते दूर दूर करता वतना इंजिनियरिंगाचे सर्किट ब्रांचेस पुराय घेव येता म्हण जालें लायक एकय कंप्युटर सायन्स इलेक्ट्रॉनिक्स इन्फॉर्मेशन टेक्नॉलॉजी IS तशें कसले करया म्हण सो आनी ता म्हाका IITs मेळटा जाल्यार हांव सुरय सांगलो लायक एकेडमिक्स मात्र करता विंगड लायफान पुरो सोडका म्हाका ता करूं तितलें मन नाशिल्लें सो ऑड ना म्हणल्यार लायक कितले जाता मेजान अटेम्प्ट दिल्ले लायक रँक पुरो येतना म्हाका हांगा NIT मेळटा म्हण जालें सो मागीर तशी NIT तूं म्हाका जाय जाल्यार सर्किट ब्रांच इलेक्ट्रॉनिक्स मेळटा सो थंय वचून जॉइन जालो So marks आणि rank is just like a passport Correct, to get correct, into a correct. good college म्हणून तू म्हणशील. Yes. At NIT NIT ಅಂತ ಇಂಜಿನಿಯರಿಂಗ್ ಅಸ ನಾರ್ಮಲ್ ವಿಂಗಡ್ ಕಾಲೇಜಸ್ ಅಂತ ಇಂಜಿನಿಯರಿಂಗ್ ಅಸ ಬಟ್ ಜನ NIT ಗೆ ವಚಕ म्हणू एस्पायर करताची ताई ताक मेन सांगता जाल्यार हांगा ताच तुगेले एक पियर नेटवर्क असो लायक तुका हांव फर्स्ट डे NIT के वचून पांय दवर न्हू विदिन 1 वीक म्हाका एक 100 जनां गुर्त जाल्ले कोणें मंगळूरचे निवडपीच म्हण न्ही पुरे भायर तुले लायक सगळे देशांतून येयले जन आसाची एवरी बॅच तू एक 800 जन तशी 4 वर्स इंजिनियरिंग म्हळ्यार एक 3500 जन जाल्ली थंय ताजे नंतर PhD करतले MTech असो MBA असो एक कॅम्पस लाईफ म्हण एक जाय जाल्यार असल प्रिमियर कॉलेजेस आमकां मेळटा लायक 100% पुरे जणांना हॉस्टेलान तूं वचका सो तशें म्हणटना तुका तांगेलो टायम स्पेंड करूंक मेळटा विंगड कॉलेज जाल्यार कसं म्हळ्यार तूं मोस्टली सांजे घरा येता तुका कट ऑफ जाता आसता तूं कंटिन्यूस तांगेलो टू आसून यू डोंट ग्रो व्हेरी फास्ट तशें म्हणटना NIT दॅट इज द डिफरन्स बिटवीन NIT असो IIT असो वर्सेस अदर कॉलेजेस आता NIT के असताना तू मस्त कॉलेज फेस्ट ऑर्गनायज करचे असल सकड इव्हेंटान तू टेक पार्ट करता आशिल्लो म्हणून आयकलां आनी तुका तेन्ना दुखून तू मस्त एम्बिशियस आशिल्ला की म्हाका लायक म्हळ्यार तू लायक मार्कान लायक कॉलेज असे रोका म्हणून तुगेलें एम्बिशन आशिल्लें सो NIT के आसतना तुगेलें एम्बिशन कसो आशिल्लें ओके ह्या सांगता जाल्यार 12th ताई पुराय 10th 12th पुराय घरा सांगचे आशिल्लें लायक तूं आतां ताई वाजी मागीर लायफान गम्मतची तूं एक 10th वाजी मागीर कसले ना एक 12th वाजी मागीर कसले ना तशें पुराय बट NIT के जॉइन जातना ऑप्शन्स आशिल्ले लायक वन मोर एडवांटेज असल प्रिमियर इन्स्टिट्यूट शिकच्याक तांगेली एक्स्ट्रा करिक्युलर एक्टिविटीजाचे बजेट असो ताजे सपोर्ट असो त्या पुराय मस्तच आतां हांव NIT केंत आसतना थंय कल्चरल एक्टिविटीजाक मस्त सपोर्ट आशिल्लो स्पीक मेके हांनी तांणी पुराय इव्हेंट दिता आशिल्लीची म्हयन्या एक पंता ताजे नंतर टेक्निकल क्लब्स आशिल्ला IEEE मागीर तसल मस्त ताजे रोड ट्रॅक्ट आशिल्ला सोशल सर्विसा क्लब्स कल्चरल क्लब्स म्हणून जाय जाल्यार ऑप्शन्स अपार्ट फ्रॉम स्टडीज तूं स्टडीजा वच जाल्यार तुका प्रोफेसरचा पुरो लायक कंपनी गुर्त आसता तांणी लायक प्रोजेक्ट्सान दिता काम करूंक सो असल एक कॉलेजा रेग्युलर जातना तुका लायक 1000 वाट आसता आनी तुका 4 वर्स टायम आसा कसो जाय करी म्हूण सो ह्या पॉयंटान तूं तितले आतां फॉर एक्झाम्पल आतां फर्स्ट PUC आसतना एक ध्येय लायक जे बरोवका लायक मार्क काडका वाजूका तितलीच NIT के पावतरी तुगे लायफ कशी म्हूण तूं डिसायड चार्ट करूंक सुरू करीत सो असल मस्त ऑप्शन आसतना हांव पुरे येदे ट्राय करता आयलो एक पॉयंटार आमकां एक साधारण सेकंड इयर थर्ड इयर म्हणटना आमी एक सायन्स एक्झिबिशन कॉम्पिटिशन एक ऑर्गनायज करया म्हूण मन आयलें बट कशें म्हळ्यार आतां NIT के एक प्रिमियर इन्स्टिट्यूट ह्या एरियांत सो हांगा आशिल्ले एक स्कुला चेडवांक आमगेले कॅम्पस आपोवन एक तांकां आमगेले कॅम्पस पुरो दाखयल्यार तांकां एक इन्स्पिरेशन मेळटा हांगा येवन शिकूंक म्हणून तशें आमी एक सायन्स एक्झिबिशन कॉम्पिटिशन केल्लें आमगेले एक टेक्निकल फेस्टाचे अंडर ता करतना तांकां आमगे लोकल कोण पुरो चेडू मेगेल तसल मस्त एक आमी एक 20-30 जन आशिल्लीची आमगेले हेल्प जाय म्हणून आमी ऑर्गनायज करताची म्हूण मन येयलें तशी आमी पुरे स्कुला वचून ते वचून हेडमास्टर रिक्वेस्ट बट तांकांय तशी NIT के म्हूण नांव सांगिल्लें जातना
आपोन वय वय आम्ही पेटयता चेडवांक अशी तशी तांगेले फुल सपोर्ट आशिल्लो आमकां एवरी स्कुलाचे हेडमास्टर जालो असो टीचर जालो असो तशें आमकां त्या वर्साची एक 400 चेडवां येयलीची NITK काय 100 स्कुलां तुकून सादारण मूडबिद्री मंगळूर कुंदापूर थंय तुकून पुरो आयल्याची सो तांणी तितले एफर्ट घालले तेन्ना आमकां एक खुशी जाल्ला मागीर आमगेले एक प्रोफेसर सांग एक 4-5 जाणां आहा न्हू इवॅल्युएशन करचे सो ते ऑर्गनायज करता करताची म्हाका तांत एक इंटरेस्ट आसा म्हूण कळ्ळें लायक आनी हांव लायक कर येता म्हूण म्हाका ते लायक आय डिस्कवर्ड दॅट आय कुड डू इट सो तशें म्हणटना ह्यांची कंटिन्यू केला कशी म्हणून सो ता करता आशिल्लो ताजे नंतर मस्त ह्या रोटरा क्लबात सोशल सर्वीस पुरो एक करू सुरू केलें कॉलेज आसतना मागीर एस्ट्रोनॉमी क्लब पुरो जॉइन जाल्लो तेची अशी मस्त पुरो एक्स्ट्रा इव्हेंट्स पुरो करता आशिल्लो मागीर आमगेल्या मेन एक कल्चरल फेस्टिवल आसा इन्सिडेंट म्हणून ताजे काय 50 लाख वयरी बजेट आसता ताजे एवरी इयर आनी पुरो आर्टिस्ट सलीम सुलैमान असो मागीर विशाल शेखर तसं लांग पुरो आपोवन आमगेले काय मंगळूर उडपी पुरो जन येता आसतात तांगेले कॉन्सर्ट पुरो NITK येवन पळोवचें म्हणून सो ताजे एक फेस्ट ऑर्गनायज करचे जाल्यार कशी म्हूण टास्क येयल्यार तशी आमगेले स्ट्रॉंग टीम आशिल्ली आमी एक सेकंड इयर तुकून ओट्टू काम कोर न्हू लायक बॉन्डिंग पुरो जाल्लेलें आसा तशी त्या वर्सा हांव फायनल इयर आसतना 2017 आमी ओटू मेळून ऑर्गनायज केलेलें आसा त्या वर्साचे त्या पुरे करता करताची म्हाका ते लायक इंजिनियरींग नंतर कसं लायक एक MBA केला कशी मॅनेजमेंटार येयला कशी म्हूण पुरे तेच इंट्रस्ट सुरू जालेलो म्हाका मागीर अलॉंग विथ एकाडेमिक्स पुरे थंय जाल्लें इंटर्नशीप पुरे लायक मेळ्ळी म्हाका एक स्टार्टअपान केलेलो हांव तेन्ना फ्लक्सजेन टेक्नॉलॉजीज म्हणून थंय वतना म्हाका ते कसं जालें म्हळ्यार थंय आमी एक हांव इलेक्ट्रॉनिक्स डिपार्टमेंट जालें तेन्ना एक पावर मिटर वॉटर मिटर पुरो आमी डिझायन करूं आशिल्लें त्या पुरे मॉड्युल्स पुरे डिझायन केल्ले बट तांकां एक कोणें फोनार मोबायल आप करता म्हणून एक जन जाय आशिल्लें स्टार्टअप जालें तेन्ना आपास ताका विंगड वचून हायर करूं पुरो जायना तशें हांव करता म्हणून लायक हांव घेतलें तेगेलें हांवें करता म्हणून सो हांव ते इंटर्नशीप आसतना 1 म्हयनो हाजेर काम केलें बैसून सो तेन्ना मागीर लायक फर्स्ट एक मोबायल आप पुरे केलेलो आसा सो तशी आय गॉट इन टू मोर इन्फॉर्मेशन टेक एंड लायक टेक्नॉलॉजी हें आतां पुरे सो NITK आसतना मस्त पुरे अनलॉक जालें लायक ह्या केल्या कशी त्या केल्या कशी सो आय डिस्कवर्ड अ लॉट ऑफ थिंग्स अबाउट माय सेल्फ एक्सप्लोर ओके थंय तुमी एक सोशल इनिशिएटिव्ह करता आशिल्ले इन्चार्ज आनी फ्रेंड्स मेळून वय ह्या कसं म्हळ्यार आमी NITK तुमकां गोत आसल्यार त्या बिचा बदीन आसचे सो थंय आमी सांजवाळ कसं करता आशिल्ले म्हळ्यार थंय केलो ते काम करतले घर हें आतां पुरे थंय सांज चेडूं पुरो आशिल्ली शिवा मंदिर ताजे लागींच आमी थंय सांजवाळ वचून म्हगेले एक 4 फ्रेंड्स आशिल्लीची तांणी पुरे थंय वचून बीच स्कुलींग म्हणून आमी सुरू केलेलें थंय वचून डेली तांकां सांजे शिकोवचें असो तांकां खेळाचे नवे नवे गेम शिकोवचे एक तांगेले एक ओवरऑल डेव्हलपमेंट जावं म्हणून लायक आमकां सोसायटीची इतलें हेल्प मेळ्ळें आमी खंय एक स्टेजा पावल्याची बट तांकां निमगितल कोणें नाच थंय तशें जावचें नजे म्हणून तांकां एक हेल्प करया म्हणून तेन्ना सुरू केलेलें आमी तेन्ना एकली थंय सेकंड PUC पाविल्ली आशिल्ली एकली तारा म्हणून तिक मस्त तिक एक आशिल्लें हांव आनी खंय शिकूं का बट घरान तो अनुकूल ना लायक तिक सेकंड PUC जाता तरी कामाक जो पेटोवचें तशें तांगेलें प्लॅन आशिल्लें बट ना तिक एक डिग्री शिकूं का म्हणून तिक सो आमी तेन्ना येवन हांव हांगा विश्व कोंकणी केंद्रांत येवन उलयलेलो हांगेलो उल्हास कामत सरा लागीं मागीर गिरी मामाने मस्त हेल्प केला त्या टायमार तांगेल हेल्पा तेन्ना ती आजात तिगेल BCom कंप्लीट जालें 3 वर्स नंतर आतां ती B.Ed करता सो तिगेले एक आशेक पुरयसिल्लें विश्व कोंकणी केंद्राक धन्यवाद मस्त सो तसल सांसन विषय केला मस्त वय तांतू NITK तू फायनल इयर आनी कॅम्पस प्लेसमेंट तांतू तुका एक प्लेसमेंट जाला वय ताज विषय सांग ओके सो NITK जाता तरी फायनल इयर आमगेले प्लेसमेंट्स पुरे जातात ना म्हाका तेन्ना इलेक्ट्रॉनिक्स ते दूर म्हूण कळ्ळें मस्त ताजे विशयी आपास इलेक्ट्रॉनिक्स कंटिन्यू करूं मन नाशिल्लें ऑरॅकल तेन्ना कॅम्पस आयिल्ले आशिल्ले आनी तांणी आयिल्ले ऑरॅकल फिनान्शियल सर्विसेसाचे टेक कंपनी तर
सो ताजे वचून इंटरव्यू पुरो क्लियर जाल्ले एंड बँगलोरा काम आशिल्लो 2 वर्स हंत आसतना म्हाका मेन एक लायक एडवांटेज कसो आशिल्लो म्हळ्यार म्हाका सगळे एक नमने रिटेल बँकिंग कॉर्पोरेट बँकिंग म्हणून आसा म्हण गोत नाशिल्लें ताजे फुडें लायक म्हगेलें एक बँक म्हळ्यार आमी कसो व्हरताची फिक्स डेपॉझिट केलें हें केलें तें केलें तितलेंच ताजे चड एक विशय म्हण गोत नाशिल्लें इवन दो हांव आतां ओराकल आसतना ITंतू काम आशिल्लें बट म्हाका ते सगळे एक बँकिंग म्हळ्यार कसो जाल्यार ताजी स्केल आतां आसतना कॅनरा बँकाचें काम केलां मागीर बार्क्लेस बँक ताजें काम केलां सिंडिकेट बँकाचें काम केलां त्या पुराय आशिल्ले भितर म्हाका कॉर्पोरेट बँकिंग सगळे लेटर ऑफ क्रेडिट कसो जाल्यार बिल्स कसो जाल्यार त्या पुराय कळलेलें तेच ना ह्या पुराय मस्त म्हाका MBA वतना पुराय ऑलरेडी एक नमूने कॉमर्साचें कसो कसो आसता त्या पुराय सुरवात शिकून चमकला बरें जालें म्हाका हँड्स ऑन एक्सपिरियन्स वय तशें ओके सो आता तू काम आवडतना अलॉंग विथ जॉब तू शिकलो वय फॉर IIMचे कॉम्पिटेटिव्ह एग्जाम असतात तांगेला तांतू आय थिंक मस्त जन बरेताची बट देर मस्त IIM ना करेक्ट वय सो तेदन तू विथ स्टडीज विथ वर्किंग आणि स्टडी कश केला तुगेल वर्क स्टडी बॅलन्स तू कश मेंटेन केला वय वर्क लाईफ बॅलन्स नाही वर्क स्टडी सो हाजे विशय उलोवपाक जाल्यार लायक NIT केन्ना आसतना मॅनेजमेंट वचचें म्हूण डिसायड जाल्लें बट म्हाका डायरेक्ट वचचें मन नाशिल्लें लायक कॉलेज जालें जाता आपास कॉलेज नाका लायक मास्टर्स करतना तुका एक आयडिया आसता तूं कसला करतास मास्टर्स म्हणून सो 2 वर्स हांव काम केल्यार म्हाका एक कसलें प्रॅक्टिकल नॉलेज मेळ्ळें मागीर हांव तें करूं वतना एक कसलें लिंक करूं एक एक्सपिरियन्स मेळटा म्हणून 2 वर्स काम करतनाची हांव CAT प्रिपेर करूं सुरू केल्लें CAT एग्जाम कशें म्हळ्यार वर्सा एक 2 लाख जन बरयताची सगळे देशांतून एंड तुका एक लायक IIM मेळटा जाल्यार तुका एक 98-99% येयला वयर आसता मार्क्स नाजाल्यार तुका इंटरव्यू समेत आपयनाचे तशी म्हणून समवाज्यो का म्हण गोत आसा बट एक कसं म्हळ्यार हांव सुरवें सांगला वरी लायक सान लागून एप्टिट्यूड आनी मॅथ्स म्हळ्यार लायक बारी प्रीती लायक एंड हांव लायक करता सो बट म्हाका एक कसं म्हळ्यार एक मोटिवेशना खातीर एक गायडन्सा खातीर एक कसलें जाय म्हणून हांव ते टायम कोचिंगा वचून जॉइन जालो बँगलोरांतू ह्या मागीर कशें म्हळ्यार तांगेलो आशिल्लो आपास तूं वीक डे क्लास घेता की वीकेंड क्लास घेता की हें तें म्हणून म्हाका वीकेंड आपास मागीर वायट करूं मन नाशिल्लें तशी वीक डे कशें जाल्यार ऑड ना वीक डेज हांव सकाळचें वता आशिल्लें क्लासाक सो सकाळी क्लास सोरोवन मागीर कामां वचून तशें सगळे दीस हें जाता आशिल्लें बिजी आसता आशिल्लो बट कसं म्हळ्यार वीकेंड आरामेर जाता म्हाका बँगलोर साकून घरा येवचें आसल्यार काही बँगलोरान तुका कसले हांगा तें मस्त कॉन्सर्ट्स आसो कॉमेडी शो हें आतां पुरो वता आशिल्लें फ्रेंड्सा लोट तशी त्या पुरो करूं वीकेंड फ्री जाय म्हणून तशी बॅलन्स करता आशिल्लो हांव आनी कशें म्हळ्यार CAT कशें म्हळ्यार तूं मस्त प्रॅक्टीस केला जालें बैसून लायक तूं केन्ना पळयल्यार 1-2 प्रॉब्लेम काडचे केला जालें हांव फर्स्ट इयर कसलें कर न्ही कामां आसतना सेकंड इयर म्हणटना CAT ते प्रिपेर पुरो कर न्हू नोव्हेंबर 2018 म्हणटना बरयलेलें एग्जाम ताजे नंतर लायक पर्संटायल आयले मागीर पुरे ताजे इंटरव्यूज जाता आशिल्ले त्या इंटरव्यू दिवचे मस्त कडेन तेन्ना चमकला बॉम्बे जाल्ले चेन्नई मागीर बँगलोरांत 2-3 आशिल्ले टॅपनीक पुरो एप्लाय केलेले तेन्ना ह्या पुरे जावन लास्ट मेळ्ळेलें म्हाका IIM इंदोर सो IIMसांतू द टॉप 6 IIMs लायक ओल्ड IIMs म्हणून म्हणटाची तांतूल एक IIM इंदोर ABC अहमदाबाद बँगलोर कलकत्ता नंतर वयल्या तिनी LKI लखनौ कोळिकोड आनी इंदोर सो ते हांव 2019 तू मागीर तशें जॉइन जालेलो MBA ओके सो एनी टाइम तू प्रिपरेशन करतना मस्त जन बरयतात ಸ್ವಲ್ಪ जन मात सीट मेळटा हांव एब्रॉड वचून ट्राय करकावा म्हण तू लेक्क ना ता थॉट येयन म्हण म्हाका सान लागून एब्रॉड वचचे एक फॅसिनेशन नांची ना आशिल्लें लायक कसो आसल्यार हांगा आमगेले देशान लायक पीस ऑफ मायंड एक मेळटा कसो आसल्यार सो ह्या एग्जाम कितलेय कश्ट असो लायक दिवन क्लियर करता म्हण एक बरो वस आशिल्लें ಒಟ್ಟು एक 2 लाख जन बरयता CAT एग्जाम प्रति वर्ष तांतूल तू एक लायक एक 2000 भितर आयल्यार मेळटा कसं एक लायक सीट मेळटा तशी जाता म्हण एक आशिल्लो जायन जाल्यार विंगड एक कॉलेजीस आसता मस्त एंड ऑफ लायफ नाही पड
तशी सो तू आता IIM जॉईन जातची वय IIM तू MBA करताना ते कशी कितली वर्साच कोर्स आणि विंगड कॉलेजेसांत MBA म्हणजे ते स्पेशलायझेशन आसकी आणि ते अप्रोच कशी तुका शिकवणेन तू क्लासरूम चड की ओके प्लीज टेल वय IIM जांतू आपास सांगता जाल्यार एक विंगड ब्रीड ऑफ चरडू येवचे पुय सगळे देशातून आता हांव मेगेल एक्सपिरियन्स काडल्यार आतां मंगळूरचो हांगा एक मेगेल एक एक आमगेल एक कल्चर आमगेल एक विशय पुरो शिकून हांव व्हड जाल्लो आसा तशी हांव इंजिनियरींग केल्लें हांवें न्हू ITंत काम केलें 2 वर्सां त्या मेगेल एक्सपिरियन्स हांव एकलो त्या कॉलेजांत तशी इंदोरांत कशें आशिल्लें म्हळ्यार हिस्ट्री मेजर करून आयिल्ली आसाची बॉटनी शिकून आयिल्ली आसाची लिटरेचर आसो लॉयर्स आसो ताजे नंतर सो असल पुरे जन एक डायवर्स एक ग्रुप ओट्टू जाल्यार म्हाका फर्स्ट इंदोरांतूची तितले ते सांगता जाल्यार इट वॉज व्हेरी होमोजिनियस म्हणत हांव सादारण NITकेन तूं कशें म्हळ्यार आतां सुरवेळ सांगलें इन्फोसिसाचे आसो एकय CFAला शिकयला एकय हासनच NTSC टायमाचे ताचे चेडू म्हाका आपास मेळटले आसले लायक NITके वतना आपास ताचे चेडू म्हळ्यार गुर्त आशिल्ली आपास बट इंदोर वतना लायक फुल न्यू आपास विंगड टायपाचे आणि एज डायवर्स जावचो सुरू जालो तितले ते कशें आसता म्हळ्यार तुगेले एज ग्रुप इंदोरा वतना मेगेल एक फ्रेंड 11 वर्स काम करून आयिल्लो सर तशें म्हणून बरी 3 वर्सां ग्रॅज्युएशन करून आयिल्ली एकली 20 year old एकली आशिल्ली 20 to 32 33 years old सो ह्या रेंज आसतना तुका विंगड जनरेशन एक जनरेशन गॅपच ऑलमोस्ट म्हणत तांगेल दोगाल मध्ये सो तशें आसतना तुका विंगड जनालोट उलोवचा मेळटा तांगेल आयडियाज कशे जाल्या तांगेल वर्ल्ड व्यूज कशे जाल्या ता पुरे एक एक्सपोजर इंदोरांत मेळ्ळो सुरू जालो म्हाका मागीर कसं निमगेलें थंय तुका स्पेशलायझेशन आशिल्ली की ओके सो स्पेशलायझेशन म्हणटा जाल्यार एटलिस्ट IIMसांत कशें म्हळ्यार बरी MBA डिग्री म्हण दिवची आपास केलो विंगड कॉलेज कशें आसता म्हळ्यार तूं जॉइन जातानाच सांगता म्हाका MBA इन मार्केटिंग की MBA इन फायनान्स एक MBA ऑपरेशन्स म्हणून IIMसांत तूं तशी स्पेशलायझेशन म्हूण ना सो तूं फर्स्ट इयर जॉइन जावचें फर्स्ट इयर जॉइन जातरी फर्स्ट इयरान तूं फर्स्ट ओट्टू सेमान तूं फर्स्ट 2 सेम सब्जेक्ट्स कॉमन पुरे जनाक थर्ड सेम तुका न्हू इलेक्टिव्स म्हूण स्टार्ट जाता सो इलेक्टिव्ह स्टार्ट जातरी तुका खंयच्या इंट्रस्ट आसा त्या इलेक्टिव्स घेवचा सुरू केला जाल्यार सो तुका फायनान्सचे काही इंट्रस्ट आसा तुका तांतू कंटिन्यू करता म्हणल्यार सेकंड इयर बरी फायनान्स सब्जेक्ट्स घ्या तशें तुका ताजे विशयी नॉलेज फुल येता बट डिग्रीर खंय तुका मेन्शन करून आसना जी MBA इन फायनान्स म्हणून त्या एक लायक म्हणत हवी म्हळ्यार तुका ऑप्शन्स आनी काही ओपन आसता लायक तूं MBA पक्कन तूं आतां MBA मार्केटिंग म्हणून जॉइन जावचें मागीर तुका अर्द 1 वर्सान तूं खुश ना म्हळ्यार तुका कसलें करूं जायना कित्याक म्हळ्यार तूं MBA मार्केटिंग घेवन जाल्ला तशी तुका थंय इंडस्ट्री एक्सपोजर आशिल्ली की तुका थंय इंटर्नशीप करूं ऑफ चान्स मेळ्ळी की वय सो MBA तूं एटलिस्ट IIMसा कशें जाता म्हळ्यार आमी सादारण जुलयात वचून जॉइन जावचें 3 म्हयनो फर्स्ट टर्म सम्म काम हें आसता लायक एकेडेमिक्स सम्म हेवी आसता कांय ओट्टू दिसा एक 2 ते 3 घंटे न्हिदोवचा मेळचें केन्ना पळयल्यार एकय तुका शिकवण आसता शिकवण न्हय जाल्यार थंय वय तशीच लायक एक्स्ट्रा करिक्युलर सम्मस आमी वचून विदीन 1.5 म्हयने भितर आमगेले एक फेस्ट सगळे ऑर्गनायज करून ता एक स्टार्टअप कॉन्क्लेव केलेलो आसा तेन्ना सो तशें जातना टायम आसचें उर्ण लायक तुका पुरे जाय जाल्यार तूं जाग आसूं का तुका नाका म्हण पुरे सोड न्हिदतले जन आसची बट म्हाका एक पुरे जावका म्हण एक एन्थुजियाजम आशिल्लें सो पुरे करता करता ओटे एक 3-4 घंटे न्हीद तशें मागीर कसं नाही थंय तुका इंडस्ट्री एक्सपोजर वय करेक्ट सो फर्स्ट 3rd मंथ एंड आसतना आमकां समर प्लेसमेंट म्हणून करताची सो पुरे कंपनीज लायक इंडियान कोण MBA स्टुडंट्स जाय तांणी पुरे येवन प्लेसमेंट ड्रायव्ह आसता तावे कशें म्हळ्यार 1 वरां म्हणटा कोणें न्हिदोवचा करना तेन्ना सकाळी सादारण एक 3 घंटा तुका इंटरव्यूज पुरे स्टार्ट जाता ह्या पुरे कोविडा पशी फुडली विशय कसं म्हळ्यार US टायमिंग्स ना 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 ता कशें म्हळ्यार आतां आमगेले कॅम्पसा भितरची स्टुडंट्स जाले एक बुद्धोन काही विंगड आसता न्हू सो कंपनीज तांकां कशें आसता म्हळ्यार टॉप स्टुडंट्स म्हाका जाय म्हणून सो एक कंपनी 5 घंटे येता म्हळ्यार आनी एक कंपनी म्हणटा हांव 4 येता म्हणून आनी एक म्हणटा हांव 3 येता म्हणून
फर्स्ट कम वय सो पुरे जण एक स्लॉटिंग करून असताची लायक कंपनी वग घेता लायक स्टुडंट्स घेऊन वताची सो तशी 3-4 घंटे सकाळ सुरू झालेली इंटरव्यू कंटिन्यूस जाता असता एक 4-5 दीस भितरी कॅम्पस अकाउंट करून पुरे जणांना प्लेसमेंट जाव का म्हणून तशी म्हणताना वन ऑफ द फर्स्ट कंपनीज आईला वॉलमार्ट आईल तेदना समर प्लेसमेंट जारी तन्नी सेम आमगेल ग्रुप डिस्कशन म्हणून असता इंटरव्यूज मागीर तू सुरू तुगेल्या SOP पुरे बरोवका ता पुरे बरोवन लायक देवाल सिलेक्ट पुरे जालें वॉलमार्ट इंडस्ट्री एक्सपोजर एक इंटर्नशिप पुरे केला री ताजे नंतर IIM आसल्यारी लाईव्ह प्रोजेक्ट म्हणून पुरे आसता लायक आतां आमगेल्या ऑन्टरप्रिनरशिप सेल आसो नाजाल्यार ताजे नंतर पुरे आतां फायनान्स क्लब आसा मार्केटिंग क्लब आसा पुरे काही क्लब्स असतात सो तांणी तसले प्रोजेक्ट्स दिताचे आतां मार्केटिंग क्लब आसल्यार एक उदाहरण दिवंक जाल्यार तांणी ITC वताची एक जाल्यार मार्केटिंग एक प्रोजेक्ट त्या घेवन हाडून सगळे आमगेल्या कॅम्पसाक एक मेल पेटयता अशी एक प्रोजेक्ट ऑपॉर्च्युनिटी आसा तुमकां इंटरेस्ट आसा असं म्हळ्यार पुरे जाणांनी एप्लाय करचे मागीर तांगेले एक सान कसले असते इंटरव्यू पुरा काडटा तांणी मागीर एक 2 महिने म्हणटा कशें म्हळ्यार तूं स्टुडंट तूं कॅम्पसान तूं आसता बट तूं तांगेला उरलो न्हू कॉलेजात कोण प्रोजेक्ट करचे अपास इंटर्नशिप कशें म्हळ्यार सेपरेट त्या 2 महिने तूं रजेरी येवन त्या कंपनी वचून काम करून म्हाका येवका या तुगेले एकेडमिक्स ओटो जाता आसता सो लाईव्ह प्रोजेक्ट तूं कितलेय करीत सो तुका फायनान्स इंटरेस्ट आसा एक तांतू करी मार्केटिंग वता एक करी सो तुका करता करता तुका कळटा म्हाका अंत इंटरेस्ट आसा की अंत ना की म्हूण तशें सो शिकता काम करता शिकता वय तांणी दुड्डूय दिताची प्रोजेक्ट केलेलाक सो एक पॉकेट मनी जाल्ले सो तशें पुरो आसतना ताज तूं स्पेशलायझेशन सुरू सिलेक्ट कर न्ही तुका आनी काही फुल ओपन आसा तुका ऑप्शन्स मस्त आसा अशें म्हणटा तूं विंगड प्रोजेक्ट्स केला तुका एक आयडिया मेळटा ओके हांव ह्या केला म्हाका अंत इंटरेस्ट आसा ह्या कंटिन्यू कर येता म्हणून सो ताजे नंतर एक आमकां एक I5 म्हणून एक फेस्ट आसा आमगेलें फेस्ट न्ही समिट म्हणून सांगता इट्स स्टार्टअप आमी पुरे स्टार्टअप्स इन्वायट करून थंय एक सायड तुका स्टार्टअप्स इन्वायट करचे एक सायड तुका आनी इन्क्युबेटर्स आसाची एक वेंचर कॅपिटलिस्ट फंड आसाची तांकां पुरो आपण 2 दिसाचो प्रोग्राम आमी करताचे आमगेल कॅम्पसांतू तांणी हांणी स्टार्टअप्स पुरे तांगेले पिचिंग पुरे करून तांकां फंडींग पुरे मेळ्ळेलें आसा तशी तावय पुरो ऑर्गनायज केला सो ह्या इतलें पुरे करतना लायक इंडस्ट्री एक्सपोजर मेळटा तुका भायर येयला जर्नलां उलयता तूं कंपनी हांगेला उलयता तुगेलें नेटवर्क समा वाडटा सो एक प्रोफेसरान म्हणलेलें आसा आमकां आतां उडगस आसा म्हाका लायक नेट युअर नेटवर्क इज युअर नेटवर्थ म्हणून सो तूं कितले जर्नला चड मिंगल जाता तुका तितले लिंक्स मेळटा सो तातूं यूज करत तूं वत तरी सो तुका वॉलमार्टान प्लेसमेंट जातना तुका पर्सेंटेज इनक्रीज कितलो आशिल्लो सॅलरी फर्स्ट जॉबा तुका 4 टायम्स इनक्रीज म्हण येता फर्स्ट तुका म्हळ्यार ऑरेकल वर्सेस वॉलमार्ट येता ओके तुका जॉब प्रोफाइल कसो इन वॉलमार्ट वय सो आतां हांव काम करचे प्रॉडक्ट मॅनेजर वॉलमार्टान तूं चडती जनाक MBA म्हणटा मन तूं MBA फायनान्स करता जो एक मार्केटिंग एक 2-3 ऑप्शन एक HR ता मात्र गोतसचे बट हांव करचें काम आतां सॉफ्टवेअरान तुजी आतां सांगता जाल्यार वॉलमार्ट मस्त कडेन आसा ह्या वर्ल्डान तूं सो तांगेल्या US कसो ऑपरेशन जावं आतां walmart.com वेबसायट आसा वॉलमार्ट ॲप ताजे नंतर तांगेले केलो मस्त इंटरनल टूल्स पुरो ता पुरे डेव्हलप जावच्याक इंडियान एक तांणी कंपनी काडला वॉलमार्ट ग्लोबल टेक इंडिया म्हणून सो आमी पुरो हांगा बैसून मस्त सॉफ्टवेअर टूल्स पुरे डेव्हलप करता तसाची सो त्या कशी काम जाता म्हळ्यार आतां तांकां थंय बिझनेस थंय आसचे हांगा इंजिनियर्स आसाची ता दोन्ही अर्थ कोण घेतले जन जाय तांकां सो थंय प्रॉडक्ट मॅनेजरान येवचे लायक आतां सो बिझनेस अर्थ कोण न्हू आतां इंजिनियर्स कसं काम करता म्हणून सांगता नव्हे सो त्या फंक्शनल कसं रिक्वायरमेंट्स आसा एक स्ट्रॅटेजी कसं आमगेल्या कंपनीचे तापर अर्थ करून ताका कसं टेक्नॉलॉजी जाय तापर अर्थ करून डेव्हलप करचे काम आमगेल्या हांगा सो दिस इज कॉल्ड प्रॉडक्ट मॅनेजमेंट सो यू हॅव टू ऑलवेज टॉक टू पीपल अँड यू हॅव टू कीप कोडिंग सो अंत कोडिंगाचे विषय ना मस्त जनाला उरलेला जाल्यार सो बिझनेस तांगेलागी उलोवन अर्थ कोण घेवन तशी डिझायन टीम आसता तांगेलागी उलोवन कशें दिसता आतां एक उदाहरण दिवंक जाल्यार वॉलमार्ट ॲप कशें दिसता
ता एक डिसिजन घेवच्याक एकलो प्रोडक्ट मॅनेजर म्हणून आसता. एक आता इंडियाचे एक्झाम्पल दिवक जाल्यार एक इंस्टाग्राम असो फेसबुक तुम्ही पुरो यूज करून आसतलीची. सो आता एक इंस्टाग्राम रील्स म्हणून एक फीचर ऍड करता जाल्यार ता एक प्रोडक्ट मॅनेजर हे आसता डिसिजन. सो तो एक अर्थ कोण घेता या रील्साक लायक डिमांड आसा तो टिकटॉक पुरो पळोवन ताका अर्थ जाता एक युजर बेज आसा. सो ता डेव्हलप करूक डिझायन करूक तो मागीर इंजिनियर जाल्यार पयसून सांगता अशी कोड करका म्हणून. कोडिंग इंजिनियर्स करताची तशी. सो गेटिंग वर्क डन वॉट तू NIT केंत आसतना इन्सिडेंट कसा केलेला तर वॉलमार्टान तांच करतस सांभाळ मेळतस. ओके सो आता तुगेला आनु CA शिकून फॅमिली बिझनेस चलायतस. तुका अशी पुरा शिकून पुरा काम करून वापस फॅमिली बिझनेस आवच का म्हण आशेस की तुम्ही पुरा 5-6 जन फ्रेंड्स मेळणू आम्ही एक स्टार्टअप करका म्हणून लेक लागी बेंगलोरांत असताना पुरा जन नॉर्मली स्टार्टअपा विषयी एक पटे आलोचन करताची. तुम्ही तशी हल्लेलास की व्हॉट नेक्स्ट. वय सो तू म्हणल्यावरीच बांगलोर आशिल पुरा जन एक पंत पुणी आलोचन करून आसा हांवें लायक स्टार्टअप घालका अशी तशी. अँड फ्रेंड्स जालो टू केद पळयल्यार अशी उल्लोच आसा मी खुशाले खातीर जो अशी डिस्कस करचे आसा थंय. बट म्हाका एक कसं म्हळ्यार हांव मोस्टली आतां आनी रेडी ना म्हण एक आसा लायक आनी चड शिकू का ता ट्राय करचे फुडें. सो म्हाका बिझनेस स्टार्ट करचे बिझनेस म्हाका येवचे उमेद आसा ताजे टू स्टार्टअप घालची उमेद आसा. ताजे खातीर आतां मेन एक हांव एक कसो नोटीस केला म्हळ्यार इंडियान ते आमगेल्या कम्युनिटीन तुज पळयल्यार ऑन्टरप्रिनर्स मस्त आसाच लायक बिझनेस पळोवन घेतले सादारण आमगेले आमचे गेल्यान कोणें उणी म्हूण ना. बट मेन एक प्रॉब्लेम कसो म्हळ्यार स्केलिंग अप मस्त आयडिया ना आमकां. लायक 100 जन 1000 जन ते आमी करचे अनुकूल आसा ताकद आसा आमकां गोत आसा. बट 1 लाख 1 कोटी तांकां 1 कोटी जनाला कशी उरलोवचे आमी ता पुरे करूंक हांगा एक बिझनेस धैर्यार एक सोण वचचे म्हळ्यार हांगा गोत ना पुरे तन्नी करका म्हण एक आसा. सो हाऊ टू बिल्ड अ टीम दॅट यू कॅन रिलाय म्हळ्यार एक नंबिकस्त एक टीम बांदूच कशी टॅलेंट कशें आयडेंटिफाय करचे विंगड जनाला तू काम डेलिगेट कशें करचें ह्या पुरे स्किल सेट येदे इम्प्रूव करका म्हणून आतां असल कंपनींत हांव काम करता आसा. MNC जाल्यार भितर US असो चायना UK हांगा थंय बशिल्ल्यात तांगेलो इंटरॅक्शन्स पुरे जाता आसा. सो तांगेल वे ऑफ थिंकिंग असो तांगेल कल्चर केलो पुरे तांगेल्या वर्क हॅबिट्स पुरे पळयतना खुशी जाता लायक आमी अशी करका तांगेल वर्क लायफ बॅलन्स पळयतना आमकां येदे इन्स्पिरेशन मेळटा ओके अशें जावका म्हणून. सो आनी शिकू मस्त आसा. सो आनी एक पळय 4-5 वर्स नंतर एक पण ते कॉन्फिडन्स येता तरी कर येता म्हणून मागीर डेफिनेटली ट्राय करता. ओके सो टेक्नॉलॉजी इज द वे फॉरवर्ड फॉर स्केलिंग. डेफिनेटली वय सो टेक इज व्हेरी इजी टू री. आज सॉफ्टवेअर पुरो येत तरी फोन्स पुरो येत तरी लायक तुमकां काय गोच एक विषय ट्रेंड जावका जाल्यार कसले ना लायक एक पद कसले केल्ले घाल्ला हेर दीस पळयतना 1 मिलियन व्ह्यूज काय. सो ता एक पॉज जावचे म्हळ्यार बिकॉज ऑफ टेक. अँड इतकी हांव लायक टेक फिल्डान तूं आसा न्ही खंय इन द मॅनेजमेंट सायड. सो हांव सूर केलें लायक 2 वर्स पुढे ऑरेकल आसतना फुल टेक आशिल्लें कोडिंग आजचे के वयर येयला म्हणत प्रोडक्ट मॅनेजर. सो वता वता लायक बिझनेस सायड मूव जाता वता अँड आय लर्न मोर अँड मोर along the way. That's good. So शरत हांव मे बी 10-15 वर्स फूड दुखून गुर्तस म्हाका शरताला जाल्यार एका पटी इतली वेळ उलयतला आजीचकी म्हणून शरत मस्त सायलेंट तागेलें काम तो करता आसता पुरा कडेन आसता बट मस्त उलोवचें मेळना तो मस्त बिजी आसता. सो आज ही शरताला उलोवन म्हाका मस्त खुशी जाल्ला. अशीच मस्त जन आमगेल युवा साधक मस्त इन्स्पायर जावची पुरा जन युवा साधक जावची आणि अशीच येवन आमगेला ह्या स्टुडिओक येवन इंटरव्यू दिवन आनी मस्त जनाक इन्स्पायर करोची म्हणून हांव विश करता सांगा. सो इतले वेळ आमगेल ह्या ओके बिफोर वी क्लोज तू कसं मेसेज सांगूस की एक मेन हे सांगता आशिल्लें म्हळ्यार सान आसतना मोस्टली मागीर एक लोकस ऑफ कंट्रोल म्हण एक विशय आसा. सो ता एक्सटर्नल आसत तो एक इंटरनल आसत. सो एक्सटर्नल म्हळ्यार तूं भायरतूल फोर्सेस तूं ओगून वचचें तितलेची लायक तूं जावन कसले करतना लायक तूं भायर तुकून कोणे विंगडान कसले सांगला अम्मान सांगलें अण्णान सांगलें केल्लें.
सो सन चढू आसतना ती ताच आसता लायक एक्सटर्नल कंट्रोल म्हणटा ताका मेगेले मोल ताच आशिल्ले सादारण 10th 12th पुरो जाताना हांव म्हणला वरीचे लायक तांणी स्कूल आयलीचे आपोवन व्हेल्ले तसले पुरो जाता आशिल्ले सादारण एक NIT के पावत तरी मेगे लायफ सादारण हांव चड इंटरनल हाडू सुरू केलें लायक हांव जावन न्हू चूज करचें काही म्हाका हें करका आनी हांव एक 2-3 वर्सान हांगा पावका 5 वर्सान हांगा पावका सो गोल सेटिंग असो तुमी एक तुमगे ओन विजन त्यात तुमगे लायफ एक पॉइंटार येता ಕೆಲವು ಜನ ಸಾನ್ लागून आसता म्हाका एक हांगा पावका थंय पावका बट ಕೆಲವು जनाची लेट येता मेगेल NIT के आसतना टर्निंग पॉइंट आशिल्लें सो जाल तितल्या तुमी कोण पळय पळयता लायक ट्राय टू ब्रिंग दॅट इनसाइड यू लायक इंटरनल जावन तुमी जावन डेव्हलप जावचें सुरू कराची अँड जाल तितलें आयकयाची वेंगट जनान उल्लोचें हांव इथे उण उल्लोच म्हळ्यार आयकुचें एक कामाची वेंगट जनाल सांगेल आयकुचें तांणी मस्त इन्फॉर्मेशन दिताची तांगेल एक्सपिरियन्स आसता त्या पुरो आयकल्यार तुका कळटा मस्त विषय सो तेल्लेच मेसेज ಶರತಾಲ ಆನಮ್ಮ आणि ಶರತಾಲ್ ब्रदर हेमंतू आणि 3 जणांना शरताक मस्त सपोर्ट केला म्हण आता हाण उलयतना कळटा सो ह्या प्रोग्रामा इतली वेळ तुम्ही बैसून ह्या प्रोग्राम आयकलीन ती आणि आमकां साथ दिला सो तुमकां हांव धन्यवाद सांगता तशीची ह्या आमगेल चॅनल विश्व कोंकणी केंद्राचे चॅनल तुम्ही लाईक कराची सबस्क्राईब कराची आणि तुमगेला घरच्यांक वाटराच्यांक गांवाच्यांक पुऱ्या जनांक लाईक करून सबस्क्राईब करू सांगाची पुऱ्या जना नमस्कारू देव बरे करो.